पोर्ट्रेट लायलो, तू छत्रपती शिवाजी महाराजा पोर्ट्रेट लायलो, तू मिटिंग घे मागीर सांगलें शिवाजी महाराजालो शिवाजी महाराज ना शिवाजी महाराजा पॉइंट हा तू मुद्दम कन्फर्मेशनाक घेयनाय. छत्रपती शिवाजी महाराजा ना मिटिंग न्हू तेच तू रूल न्हू, तू कन्फर्मेशनाक घे म्हण कावन्सिलरान केन्ना सांगलें कितें तुका कन्फर्मेशना बरें हो पॉइंट कन्फर्मेशन आहा ना वो छत्रपती सांगली गाड म्हण ना ऑपोजिशन न्हू श्वेताकारीन सांगलें संगमा पळय आम 6 जण कावन्सिलर तुका मेळ्ळी नाही तू टाइम ना म्हणून गेले आगो छत्रपती शिवाजी महाराजा जयंती मुगो तुका मातू अभिमान स्वाभिमान म्हणटा आहा हो सगळं हायलो ना 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 तेच तू हो पॉइंट कित्याक हाडला तू हो पॉइंट कन्फर्मेशन आनी कित्याक हाडला पूण मिटिंगेक तू हो पॉइंट कित्याक आगो तेच तू केन्ना रोखडी दुसरी म्हयन्या के बादा आज तारीख किती गो आज 19 तारीख नाका आगो हे पॉइंट इम्पॉर्टंट पॉइंट तुमकां सांगले पॉइंट हे लाय म्हणून एक ऑब्जेक्शन आहले ना ऑब्जेक्शन नासले युनियनसली डिसाइड केले तू कन्फर्मेशन घेयलो पॉइंट मग तू मिटिंग कित्याक घेयला ना तू 6 कावन्सिलरांक सांगला कोण म्हणा 2 मिनटां पळय म्हणून खंयचो बूक सांगता खंयचो काय सांगता मग तू कित्याक म्हणटा 2 मिनटां पळय म्हणून खंय बरयला खंय दाखव पळय तू सांग हे तुझो तू चेअरपर्सन गो आता तू छत्रपती शिवाजी महाराज नाटयता गो हुया गो तू मुद्दम शिवाजी महाराजा पोर्ट्रेट लावपा नाका तू मिटिंग घेयला तुमकां शिवाजी महाराजा पोर्ट्रेट लावपा नाका ना आगाय तू ना आगाय पॉलिटिक्स तू कर बरें ना तू चड उन्नाका तुका म्हणटा तू 6 जण कावन्सिलर इलो पूण दो रेस्पेक्ट दो ना 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 आयज सांगता तुवें शिवाजी महाराजा पोर्ट्रेट लावचो पडटलो तुवें शिवाजी महाराजा पोर्ट्रेट लायचोच पडटलो शिवाजी महाराजा पोर्ट्रेट ती लायचोच पडटलो तू शिवाजी महाराजा पोर्ट्रेट लावपाक पडटा तू मुद्दम मिटिंग घेयला ना ताका लागून तू शिवाजी महाराजा पोर्ट्रेट लायचोच पडटा सो हे चोयल्यार दिसता की छत्रपती शिवाजी महाराजाले पोर्ट्रेट जावं डॉक्टर जॅक डे सिक्वेरा जावं शाबू देसाई हेंगेलो पोर्ट्रेट लायचो म्हूण 10 जण कावन्सिलरांनी एक जाण रेजोल्युशन घेयले ते युनियनमसली पासूय जाल्ले आहा फक्त ते कन्फर्मेशना उरला ह्या चेअरपर्सना गेल्ले 10 दीस 15 दीस मायज जाले 6 जण कावन्सिलर सांगताय हांव जावं रुमाल जावं फौजिया जावं श्वेता तारी जावं संगमेश्वर नायक जावं प्रीती नायक जावं ही 6 जण कावन्सिलर एका कंटिन्यूस सांगताय ऑर्डिनरी मिटिंग काड कन्फर्मेशना हो शिवाजी महाराजालो पॉइंट येवपा आहा कन्फर्मेशना बाकीचे पॉइंट आहे आमगे डेव्हलपमेंटल कामा पॉइंट आहे ही ऑर्डिनरी मिटिंग काड म्हूण आयज सुद्धा हे चेअरपर्सन केल्लोच करता तेगे उलोवपा स्टायल तुम चोयल्या आयज हे लोक छत्रपती शिवाजी महाराज म्हूण फक्त भायल्यान मिळयता आणि छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या जयंती दिसा हे तेगेलो पोर्ट्रेट ह्या म्युनिसिपालिटी लायन आयज तेजी जयंती हिंगा रितसर मनोवपा जाय आसली फुलाचो हार घालून रितसर करपा जाय आसली हितू ही चेअरपर्सन अर्चना म्हणून ती कंप्लिटली फेल जाल्ली आहा तितून भितर भगवान बिरसा मुंडाचो पोर्ट्रेट लायचो अशें रेजोल्युशन आमी घेयलो आहा पण हांकां भगवान बिरसा मुंडा डॉक्टर जॅक डे सिक्वेरा छत्रपती शिवाजी महाराज कोणाचे काय पडोन गेल्ले ना पयर 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो त्या दिसा 5 दीस पयलीं हांवें सांगलें आमी रेजोल्युशन घेयलां की डॉक्टर जॅक डे सिक्वेराले पोर्ट्रेट ही म्युनिसिपालिटी लाय म्हणून जाल्यार आयज सुद्धा डॉक्टर जॅक डे सिक्वेराली पोर्ट्रेट लायला म्हाका कितें दिसलें छत्रपती शिवाजी महाराज हो सगळ्यांचो आराध्य दैवत अखंड हिंदुस्थानाचो ताजो पण पोर्ट्रेट लायतले हांकां कोणाक रेस्पेक्ट ना कोणाक एक केअर करना आयज म्युनिसिपालिटी कोक्यार मारले आहा आयज सांगेच्या टाउन हॉलाची परिस्थिती पळयल्यार विंगड पक्षाचे लोक आमचे असले काउन्सिलर आसतनाय सुद्धा टाउन हॉल अद्यापूर सांडलेले आहा कोणाक विचारल्यार मशिनरी हाडपाक बेंगलोर गेला म्हणून चेअरपर्सन सांगता अजून मशिनरी गोंयान पावना इतल्या बेजबाबदारपणान ही चेअरपर्सन अर्चना गांवकर ह्या म्युनिसिपालिटी हे जे बिझनेस आहा ऍडमिनिस्ट्रेशन आहा जो म्युनिसिपालिटीचो धंदो म्युनिसिपालिटीचो कारभार आहा हो आयज ही चेअरपर्सन चलोवपाक लागिल्ली आहा आणि आयज या चेअरपर्सनान सांगे नगरपालिका गृहीत घेतलेली आहा आणि आयज तांकां दिसता या आपल्या खंय तरी बेस्ट म्हणून आणि आपल्याक जाय तशें करपाक लागिल्ले हांव मागता बाकीचे काउन्सिलर जे आहात 9 काउन्सिलर जे उरल्यात
तांचे लागीं मागता तुम्ही पण एक जागे जावपाची गरज आहा। लोकांनी आमकां काम करपाक धाडला, आमचे डेव्हलपमेंट काम आमी घेतलेली आहा, शिंतरोची शेड घेतलेली आहा, आमच्या खुर्साचेर आमी ब्युटिफिकेशन घेतला, कॉलेजीच्या भुरग्यांक चलोन येवपाक पाथवे घेतलेली आहा, बाकीच्या काउन्सिलरांनी अर्जंट डेव्हलपमेंट वर्क घेतलेली आहा। 5 वर्सांत फक्त 15 लाख जो फंड आहा हो सांगे म्युनिसिपालिटीन पास केल्लो आहा, तो बी श्वेता नायक तारीच्या टर्मान। आज 50 लाख सांगे नगरपालिकेचे एक वाड्यातले 50 लाख म्हळ्यार 2.5 कोटी ही सांगे नगरपालिकेक लॉस जाल्ली आहा। आणि इतले जावन सुद्धा हे आमच्यो फायलो धाडपाक इंजिनियरान सांगले, सीओन सांगले मिटींग घे म्हणून, ही चेअरपर्सन मिटींग घेवपाक रेडी ना। आणि आयज म्हाका दूख जाता 19 तारीख छत्रपती अखंड हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांची आज जयंती आहा आणि त्यांच्या जयंतीच्या दिसाक हो पोर्ट्रेट रावून हिंगा जयंती करपाक जाय आशिल्ली। ही आयज सुद्धा ताची पोर्ट्रेट हाडपाक हांवें रेजोल्युशन मांडून, म्हज्या नांवाचें रेजोल्युशन हांवें मांडून 10 काउन्सिलरांनी ते एक मतान पास केल्ल्या, ही चेअरपर्सन फेल जाल्ली आहा। ओके, लास्ट टाइम तुमचे ऑलरेडी रेजोल्युशन पास जालें आनी सगळे हे आशिल्ले, तरी आसतना बाकीच्यांनी कांय हेजेर ऑब्जेक्शन हाडलें ना? सगळ्या काउन्सिलरांनी ताका 100 दीस पयलीं विचारलेलें आहा तूं बाबा मिटींग घेता वो घेयना। हांव आहलो, रुमाल आहलो, फौजी आहले, श्वेता आहले, संगम आहलो आणि प्रीती आहले। आमी 24 जाण काउन्सिलरांनी ताका विचारला तूं मिटींग घेता वो घेयना। तेच आतां जे भशेन उठून गेला त्याच भाशेन ते 100 जाण काउन्सिलरां मुखार ते उठून गेले। ताका कोणाचे केअर ना, म्हाका खबर ना ते खंयच्या मास्टराचेर उठ्ठा पळय ते। आयज हांचे मास्टर जे आहा पळय हे सारखे आपूण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भक्त म्हणटा, पूण आयज हांच्या अंडर चलिल्ले काउन्सिल जे आहा हे छत्रपती शिवाजी महाराजाक कशे तरी इन्सल्ट करता हे आयज आमकां दिश्टी पडटा। म्हाका वायट दिसता की अर्चना गांवकर जे आहा ताका मातपूण काउन्सिलाक रेस्पेक्ट दिवपाक कळना। आयज ते डेव्हलपमेंटाचेर फेल जाल्ले आहा। ते बाकीचे जे आमच्यो हे महान जे लीडर आहात देशाचे, छत्रपती शिवाजी महाराज आसतलो, गोंय सांबाळपाक डॉक्टर जॅक द सिक्वेरा आसतलो, शाबू देसाय आसतलो, बाकीचे बिरसा मुंडा आसतलो, अशा लिडरांक मान सन्मान दिवपाक ही चेअरपर्सन फेल जाल्ली आहा। त्या सिटार बसपाची हांकां आयज इल्ली पासून हे उरली ना। आयज बाकीच्या काउन्सिलरांनी विचार करपाक जाय की हे चेअरपर्सन घेऊन मुखायल्ले उरलेले 1 वर्स आमी डेव्हलपमेंट करपाक शकता काय कितें, आमचो डेव्हलपमेंट जातलो काय कितें, हे बाकीच्या काउन्सिलरांनी विचार करचो। आणि आयज सुद्धा ते मिटींग काडपाक रेडी ना। ते म्हणटा मिटींग कित्याक काडपाक जाय, तुमच्या कॅमेराचेर ते रिकॉर्ड जाला, ज्या रितीन ते उलयता मिडियाक सुद्धा कॅमेरा बंद कर म्हणटा। म्हाका आयज सुद्धा खबर ना, हांकां मिडियाय कोणाचे बेस्ट दिसता, सांगे बी बेस्ट दिसता आणि आखी म्युनिसिपालिटी कोणाचे तरी बेस्ट दिसपाक लागिल्ले आहा। पूण एक चेअरपर्सन आमी एक सांगपाक सोदता, छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जावं डॉक्टर जॅक सिक्वेराचो पोर्ट्रेट जे आमी हे घेतला ह्या म्युनिसिपालिटीन लावपाचें ते आमी लायनूच रावतले।